आवय बापूय बंदखणीत, घरात कोणूय जाणटी आसत जाल्यार तितलोच आधार, ना जाल्यार शेजारच्या आजये कडेन रावप। भुरग्यांक खातीर कितें करूंक येता तें हेच जाणट्यांनी करप आनी भुरग्यांनी कशे तरी दीस धुकलप। रात जाली काय आवय बापायची याद काडप। म्हाका खूब याद येताली आनी मम्मी पप्पा नासले जाल्यार खूबच रडोंक येताली। आमी आई कडेन वचून खूब रडटाली म्हणून आमी मम्मीक आनी पप्पा कडेन मेळोंक गेल्लीं तेन्ना आमकां खूबच रडोंक येतालें, म्हणून आमी घरा कडेन सगळें सांगतकूच आमची आजी आतू बी सगळीं रडटाली। आमकां सारकें जेवण बी कांयच गावनासलें। तुमकां जेवण बी कोण घालतालो आनी कपडे धुवताली न्हावपाक बी? आजी कडेन जाता तितकें ती घालताली आमकां जेवण। मग कितें चिंतून आजी कडेन म्हणून जायनासलें, तिका जाता तितकें घालताले ते। घरा कडेन मम्मी पप्पा नासले तेन्ना मम्मी पप्पांची खूब याद येताली आनी जेवपाक बीन खूब हें जातालें। आतू आई आमकां सगळीं जाणां जेवण बी हें करून दिताली। आमकां खूब रडपाक येतालें। आई बीन एकटीच आसली घरा, ती आमकां वाडपाक सुद्दां चड जायनासली, ती रडत बसताली परत आनी त्या दिसांनी आमकां सारकें जेवपाक सुद्दां गावनासलें। आई कितें म्हणून विचारताले तुमी? मम्मी केन्ना येतली, ती खंयसर गेला, अशें खूब कितें कितें विचारताली। आई कितें सांगताली तुमकां? मम्मी खूब पयस गेला, मातच्या दिसांनी येतली म्हणटाली। मागीर तुमकां कितें दिसता? आमी मागीर रडपाक पावताली आनी जेन्ना आमकां झेलीन येयले तेन्ना आमकां खूब रडपाक येयलें। चाचूची दाडी वाडलेली, पप्पाची दाडी वाडलेली, मम्मी बीन खूब रडटाली। कांयच कल्पना नासतना सगळ्यांचेरूच अकस्मात प्रसंग आयलो खरो। प्रसंगाक फाट करचे परस फुडो करप सारको। भुरगीं परक्यांची, तांकां सांबाळटा म्हळ्यार गांवच्या जाणट्या नेणट्यांनी दीस कशे काडले तांकांच खबर। 40 दीस घातली ती घरा कडेन ते अमूक तरा पडटा आमी म्हटल्यार काय तर दिवन वयता आसला न्हू, भायले भायर घेवन गेले तांकां सगळ्यांक। आमी घरान ते जाणट्यान कितें करपाचें भुरग्यांक 15 भुरगीं अशें आमकां हाल करून उडयले। रोड सायड वचपाक आमकां रस्ता ना, धूल खावन आमकां पुरो जाले, दुयेंस पडटा, एक डॉक्टरा ना भुरग्यांक, ते कांयच उपेग ना हांगासर, दुयेंस पडटा भुरगीं। अशें बारकेली पोरां आहा ती म्हाजे कडेन आसली, शंकाच येना, रात येता खूब दीस येता खंय गावता, रात येयली म्हणजे शंकाच येता, गाडी ना घोडो ना, बरें वायट जालें, कोण काडटलो, कोण धांवतलो पावतलो, अशें म्हणून शंकाच ये, ती केवान सुद्दां म्हाका नाका। आनी तेन्ना ती येयले पळय न्हू घरार, तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? म्हणजे तुमचो चेडो शान दिसलें, जिवाक मातशें शान दिसलें, येता बरें दिसलें। रस्त्यान वतले जाल्यार ट्रकांचो भंय, दिसाक 1200 ट्रकांची 8-10 फावटी यो वच, ट्राफिकूय सामको रफ, जीव मुठीत धरून रस्त्यार देंवपाचे। हांगासर मिनटाक 40-50 गाडयो क्रॉस जाताल्यो, हेवटेसून तेवटे रस्तो आमकां क्रॉस करूंक जाय जाल्यार आमकां विचार करचो पडटालो की कसो रस्तो हे करपाचो काय म्हणून क्रॉस करपाचो। ह्या अशा परिस्थिती आसतना तेंच्यांनी आनी एडिशनल ट्रान्सपोर्ट म्हणून तेंच्यांनी आनी एक चालू केलो। तांकां वयल्यान पयलीं सांगलेलें आमी की तुमी ट्रान्सपोर्ट वाडोव नाका म्हणून, ह्यो आसा त्योच गाडयो पळय भरपूर जाल्यार आमकां तेंचो त्रास जाता हांगासर म्हणून सांगलेलें। अशें सांगलां आसतना सुद्दां तेंच्यांनी चालू केलो म्हणून आमी खबर ट्रान्सपोर्ट बंद कर म्हणून सांगूंक लागलो सगळो टोटल, स म्हयने ट्रान्सपोर्ट हांगा चलता। फक्त आमी एडिशनल ट्रान्सपोर्ट आमकां नाका, की ह्योच कितें चालू आसले तितलेच चालू दवरा, आनीक तुमी वाडोव नाका, तेजे बद्दल आमकां खूब त्रास जाता म्हणून अशें सांगलेलें। सोनशेचो वो लोक रस्त्यार देंवलो म्हूण गांवचो मायनिंग ट्रॅफिक दुसरे वाटेन बायपास तरी जावन पडलो। ट्रकांचो धुल्ल ट्राफिकांतल्यान सोनशेकारांक तातले तातून थाकाय। उरलो प्रस्न उदक आनी पोटा पाण्याचो। सोनशेकारांनी अर्दो लढो जिखलो। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार।